जमीन हो सगळ्यां खातीर म्हत्वाचो असो घटक. तातूंतले तातूंत गोंयकारां खातीर जमीन म्हटल्यार आतां अस्तित्वाचो विशय जाला. गोंयच्यो जमनी हांगासरले जमनींचे कायदे हे हेर राज्यां परस वेगळे आसात आनी ताका तशीं कारणांय आसात. गोंयाचेर जायते राजवटींनी राज्य केलें. उपरांत पोर्तुगीजांनी गोंय आपल्या ताब्यांत घेतलें. धनगर, कुणबी, गावडा आनी वेळीप हे हांगासरले मूळ भुमिपुत्र. सारस्वत, मराठा, ब्राह्मण हे गोंयांतले उपरांतच्या काळांतले सेटलर्स. गोंयांत शेकड्यांनी वर्सां सावन पयलीं गांवकारी प्रथा चालू जाली. गांवकारी पद्दत म्हळ्यार जे मूळ गोंयकार भुमिपुत्र आसले ते एकठांय येवन गांवचे जमनींत शेतां करताले. ही शेतां म्हळ्यारूच पयलीं पोट भरपाचें साधन आशिल्लें. एकठांय येवन शेतां करपाची पद्दत पयलीं तेंपार दोंगरांचेर कुमेरी शेत पद्दत आसली. उपरांत ल्हव ल्हव सुदारणा जायत गेली आनी कुमेरीच्या जाग्यार भात शेतांची पद्दत आयली. गांवांतले जाणकार एकठांय येवन हे विशींचो निर्णय घेताले. एकल्याची अशी जमीन नासताली, सगळे एकठांय येवन शेतां करताले. हेच पद्दतींत गांवकारी पद्दत वा ग्राम संस्था अशें म्हणटाले. हे सगळ्यांचेर उलोवपाचें कारण म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यान हालींच एक विधान केलां तें म्हणजे कमुंदाद जाग्यांतली घरां कायदेशीर करपा विशीं सरकार कायदो दुरुस्तीचेर विचार करता. मुख्यमंत्र्याचें हें विधान खूब म्हत्वाचें. तें कशें हे विशीं आमी फुडें उलोवयाच, पूण ते पयलीं कमुंदाद म्हळ्यार कितें, ती केन्ना अस्तित्वांत आयली हे विशीं थोडी म्हायती जाणून घेवपाचो यत्न करुया. हांवें पयलीं म्हटलें तशें फाटलीं कितलेशेच हजार वर्सां सावन गोंयांत गांवकारी पद्दत चलताली. उपरांत पोर्तुगीजांच्या वेळार हे गांवकारी पद्दतीक नांव पडलें कमुंदाद. पोर्तुगीजां पयलीं जी गांवकारी चलताली ते गांवांतले जाणकार थारायताले. ताका लिखीत स्वरुपांत असो कांय आधार नासलो. मात उपरांत पोर्तुगीजांच्या काळांत 1516 गांवकारी म्हळ्यारूच कमुंदादीचो कायदो आनी नेम अस्तित्वांत आयले, जाचे कोड ऑफ कमुंदाद अशें नामकरण जालें. हे कमुंदादी खाला प्रेसिडेंट, एटर्नी हांची नेमणूक जाताली आनी हे सगळ्याचेर लक्ष दवरपा खातीर पोर्तुगीजांनी एडमिनिस्ट्रादोर नेमिल्लो. आतां हे कमुंदादीचे मुखेल घटक आशिल्ले ते म्हळ्यार गांवकार. हे गांवकारांकूच हे कमुंदाद संस्थेंत स्थान मेळटालें. गांवकार दोन पद्दतीचे आसताले. एक वंश परंपरे प्रमाण हक्क मेळिल्ले गांवकार आनी उपरांतच्या काळांत शेअर होल्डर जाल्ल्यांकूय गांवकार म्हूण कमुंदादीत अधिकार मेळपाक लागले. आतां हे शेअर होल्डर कशे कमुंदादीत पावले तर तज्ञ सांगतात ते प्रमाण शिवाजी महाराजा वांगडा जेन्ना पोर्तुगीजांचो संघर्श सुरू जालो तेन्ना पोर्तुगीजांक आर्थीक ताकदीची गरज आशिल्ली. अशे वेळार पोर्तुगीजांनी कमुंदादी कडल्यान कर वसुली कडक केली. ज्यो कमुंदादींक कर भरपाक अपेस येवपाक लागले अशांनी जे धनीक लोक आशिल्ले तांच्या कडल्यान पयशे घेवन ते पोर्तुगीजांक फारीक केले. पयशे दिवपाचे बदल्यांत हे धनिकांनी कमुंदादीत अधिकार मागले आनी अशे तरेन ते शेअर होल्डर्साच्या रुपान कमुंदादीत अधिकारी पदाचेर पावले. पोर्तुगीजांच्या काळांत ही कमुंदाद संस्था ही कांय बरे कडक निर्णय घेताली. तातूंतलोच एक म्हळ्यार जे गांवकार कमुंदाद जमनीत शेतां करिनासले तांकां दंड आकारताले. तशेंच एकल्या कडली जमीन दुसऱ्याक थंय शेत करपाक मेळनाशिल्लें. ही थोडक्यात पूण म्हत्वाची अशी गोंयांतले कमुंदाद संस्थे विशींची म्हायती. आतां परतून एक फावट मुख्यमंत्र्याच्या विधाना कडेन येवया. मुख्यमंत्री म्हणटा की कमुंदाद जागेंतली घरां मोडपा विशीं हायकोर्ट आदेश दिता आनी उपरांत घरां मोडची पडटात. मुख्यमंत्री असोय उलयलो की पयलींची कमिटी घर बांदपाक एनओसी दिता आनी उपरांत नव्यो आयिल्ले समित्यो तीच घरां बेकायदेशीर म्हूण सांगता. आतां एक गजाल आमी मान्य करपाक जाय की कमुंदाद जमिनी ह्यो गोंयकारांच्योच. आतां दुसरी बाब आमी लक्षांत घेवपाक जाय ती म्हळ्यार ह्या जाग्यांचेर गोंयकार सोडून भायल्यांनी कब्जो केला. मुख्यमंत्र्यान जें विधान केलां तें सर्वसामान्य गोंयकारां खातीर खूब थाकाय दिवपी आसा. हाचें कारण म्हळ्यार कितलेशेच नीज गोंयकारांची घरां कमुंदाद जमनींचेर आसात आनी हीं घरां आयज काल न्ही जाल्यार फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं आसात. हे नीज गोंयकारांक सदांच आपलें घर मोडून उडयत काय म्हूण चिंता सतायत आसता. म्हज्या कोतान हे नीज गोंयकारांची कमुंदाद जमनींतलीं घरां कायदेशीर करून दिवपाक जाय. जाय जाल्यार सरकारान हाचे खातीर नेम थारावचे, जशे की जे नीज गोंयकारांची फाटले 10 वा 15 वर्सां सावन ही घरां आसात ती कायदेशीर करप आनी हेर. मात सगळ्यांत मोठो प्रस्न आसा तो म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यान हे विधान तकली वापरून केलां काय काळीज वापरून. कारण विरोधक जशे आतां आरोप करपाक लागल्यात
की लोकसभा वेंचणूक मतींत दवरून हें विधान केलां जाल्यार तें मुख्यमंत्र्यान तकली वापरून केलां आणि जर खऱ्यांनीच नीज गोंयकारांक ताचे हक्काचें घर मेळोवन दिवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान हें विधान केलां जाल्यार तें काळजांतल्यान केलां अशें आमी म्हणपाक शकतात। दुसरी गजाल म्हळ्यार विरोधक जे म्हणटात ते भाशेन जे परप्रांतीयांनी कोमुंदाद जमनींनी घरां बांदल्यात तांचे फायद्या खातीर सरकार कायदो दुरुस्ती करता आसत जाल्यार ती चुकीची गजाल। कोमुंदाद जमनी ह्यो नीज गोंयकारांच्यो आनी ताचो लाव हो निजाचे गोंयकारांकूच जावपाक जाय। आतां हातूंत आनीक एक म्हत्वाचो घटक आसा तो म्हळ्यार कोमुंदाद संस्था। कोमुंदाद संस्थांनी नीज गोंयकारांचो मनीसपणाचे नदरेन विचार करपाक जाय। आमी एके वटेन पळयता कोमुंदाद संस्था सरकाराचे प्रोजेक्टांक फिल्म सिटी सारखे प्रकल्पांक लाखांनी स्क्वेअर मेत्र जमीन दिवपाक तयार आसता, मात तीच कोमुंदाद संस्था नीज गोंयकारांचे घर कायदेशीर करून दिवपाक मात तयार नासता। हें अशें जावंक फावना। निमणे निजाचो गोंयकार हो केंद्रबिंदू आसपाक जाय। वेवसायीक आस्थापनांचेर वा हेर गजालींचेर जरूर कोमुंदाद संस्थेन कडक पावलां उबारची, मात नीज गोंयकाराचे 4 कुडींचें घर कायदेशीर करून दिवपाक काळीज बारीक करचें न्ही, कारण हेच निजाचे गोंयकार ह्या कोमुंदाद जाग्यांचे खरे आनी पिढ्यान पिढ्यांचे मालक जावन आसात।